मोगचनो आमी येदोळूचो सा पावलून कोरिंदकारांक बरयलेल्या पयल्या पत्राचेर 2 अध्याय वा 2 क्लास आसा केल्या आनी आदल्या क्लासी विशयंत थोडे विशय आमच्या मोतीक हाडून रिविजन करचें जाल्यार 5 तावन 9 अध्याय म्हणसर आमी शिकल्या 5 तावन 9 अध्याय आनी ह्या अध्यायांनी आमी पयले व्याभिचारा विशयंत शिकल्या म्हणजे सा पावलू व्याभिचारा विशयंत कितें शिकोवन दिता ताचे उपरांत भावार्थ्यामध्ये उपजोवच्या व्याज्या विशीं म्हणजे भावार्थ्यामध्ये गालाटो जावचे विशीं आनी हो गालाटो जाल्ल्या वेळार हाका परिहार सोदून भावार्थ्यांनी अनभावार्थ्या तेवशीं वेचें हें सारकें गी व्याजी येजे गी आयल्यार कितें करीचें हें सकड सा पावलू थंयसर विवरिता त्या उपरांत सा पावलू देवाच्या आपोवण्याक सरी जाल्ली जिणी जिवचे विशयन तो थंयसर उलयता आतां देवाचें आपोवणें म्हणटना सेमिनरीक वेचें कोयंताक वेचें म्हूण अर्थ न्ही त्या काळार थंयसर औंकवार रावतालीं सो औंकारपणा विशयंत खाजरी जिविता विशयंत आनी उपरांत विधवी विशयंत ह्या 3 वर्गांच्या आपोवण्या विशयंत सा पावलू उलयलो उपरांत 8व्या अध्यायाक आमी येता आसतना थंयसर बोंब्यांक भेटयलेल्या खाणा विशयंत सा पावलू उलयलो आमी तसलें खाण खावयेत गी खाई नजो ह्या विशयंत ताची शिकोवण आमी आयकली उपरांत सा पावलू एक आपोत्सोल जावन ताणें हेरां खातीर कसलो सक्कड त्याग केला त्या विशयंत 9व्या अध्यायांत आमी ताचे तावनसो शिकल्या आमकां आमीच उगडासाक हाडून दिजे कितें म्हळ्यार सा पावलू कोरिंताच्या शारांत वा तांच्या समुदायांत आसल्या समस्या विशीं तो तांकां ह्या पत्रा मुखांतर स्पश्टीकरण दिता वा त्या समस्याक परिहार दिता ताणें जावन ह्या समुदायांत आसल्या संगती विशयंत खबर आयकल्या वा क्लोये म्हणल्यान ताका बरोवन धाडलां पळय आमच्या समुदायांत असले समस्या आसात हाका परिहार कितें कसली शिकोवण तूं आमकां दिताय त्या देखून त्या पत्रा मुखांतर प्रत्येक जावन ह्या पयल्या पत्रा मुखांतर त्या समस्यांक परिहार दिवचे प्रयत्न सा पावलू करते आसा आयच्या ह्या 3ऱ्या क्लासींत आमी शिकोवंक आसची विशय कितें म्हळ्यार कोरिंदकारांक बरयल्ल्या पयल्या पत्राचो 10वो अध्याय ह्या 10व्या अध्यायाचें टायटल वा माताळो असो आसा बोंब्या पुजे विरोध सत्राये बोंब्या पुजे विरोध सत्राये आतां पळया आमी आदल्या क्लासींत समजून घेतलेले प्रमाणे 8व्या अध्यायांत ह्या संगती विशयंत तो उलयला थंयसर आमकां माताळो आसा बोंब्यांक भेटयलेल्या खाणा विशयंत सवाल आनी तें आमी आदल्या क्लासींत शिकल्या आतां परत्यान एक पावटी तो त्याच विशयंत उलयता थंयसर बोंब्यांक अर्पिल्ल्या खाणा विशयंत उलयता आतां हांगा बोंब्या पुजे विशयंत तो उलयता आमी मोतीन दवरूंक जाय कोरिंताच्या शारांत क्रिस्तांव एक धाकटो समुदाय थोडे जण मात्र आसले आनी थंयसर बहुसंख्यात कोण आसले अनभावार्थी आसले आनी हे अनभावार्थी कितें करताले तांच्या देवांक बली अर्पिताले प्रत्येक जावन मून जातीची बली आनी मून जातीची बली अर्पिल्ले उपरांत
तातूंतलो थोडो वांटो मांस मार्केटीन हाडून विकताले. आतां क्रिस्तवांनी तांचे तावनूच मांस घेवचें आसलें तांच्या दिसपडत्या उपयोगाक. आतां हे मांस कव्यदगी खायनो जोगी म्हणचे सवाल. आतां आमच्या दिसपडत्या आमच्या आचरणांत आमी पळयलें जाल्यार मांसाचो वेपार कोण करतात? मुस्लिमाचे करतात. आनी तांणी थंयसर विकच्या मांसाक हलाल मांस म्हणटात. तांच्या शास्त्रे प्रमाणे तें कातरून दवरलेलें मांस. आतां उरल्यांनी तें कव्यदगी खायनो जोगी म्हणचे सवाल. असलोच एक समस्यो कोरिंताच्या शहरांत आशिल्लो आनी सांव पावलो 8व्या अध्यायांत तें मांस कव्यदगी खायनो जोगी म्हूण तो म्हणटा. आतां हांगा 10व्या अध्यायांत येता आसतना बोंब्या पुजेंत आमी भाग घेवयेतगी, आमी म्हळ्यार कोरिंताच्या लोकान भाग घेवयेतगी घेनो जोगी म्हणून थंयसर तो शिकयता. तर हो अध्याय आमी समजूंक प्रयत्न करया. कोरिंताच्या लोकांतय असलें एक चिंताप आसलें. कितें म्हळ्यार आमी स्वतंत्र, त्या देखून आमी कितेंय करी येता. ताका इंग्लिशांत लेखावरतो स्वाभिमान वा लेखावरती पातयेणी म्हणटा. ओवर कॉन्फिडन्स. आपणाक क्रिस्ततें संपूर्ण स्वतंत्रता आसा, त्या देखून आपणें कितेंय करी येता म्हणून. त्या देखून ह्या अध्यायांत 12व्या वळींत तो म्हणटा पळया, जो कोण आपूण गट उबो आसा म्हूण लेखता तो आपूण पोडान अशें सत्राय घेवं. तूं गटासाय बोवाडटांत कितेंय जायना म्हणून एका रितीच्या हांकारान भरताय जाल्यार तुवें सत्राय घेवचे. सांव पावलोचीं उतरां 20:3 ह्या वळीन तो म्हणटा, कितेंय करूंक आमकां स्वतंत्र आसा अशें तुमी म्हणशात, पूण सक्कडी आमच्या फायद्याक पडना. कितेंय करयेत म्हणून जर तूं सांगताय जाल्यार आनी त्या प्रमाणे कितेंय तूं करताय जाल्यार तें तुज्या फायद्याक पडना. एक धाकटो दृश्टांत दिवचें जाल्यार म्हाका कितेंय करयेत, म्हाका स्वतंत्र आसा म्हणून जर हांव मार्गा मदें चलतां जाल्यार तें फायद्याक पडना. एक्सिडेंट जावन हांवें आस्पत्रेन न्हिदचें पडत. असली जागवण प्रतीक जावन एका रितीच्या हांकारान बरन अशें लेखावरत्या पातयेणेन पडन अशें सांव पावलो कोरिंतकारांक जागयता. आतां ह्या विशयेंत कितें सांगता तें आमी पळोवया. 10वो अध्याय वळ 1 तावन, भावानो, मोइजेच्यो सांगात धरून गेल्ल्या आमच्या पुर्वजांक कितें घडलें तें तुमी विसरनाये. ती सुमेस्त कुपाचे सावळेक आसली आनी दर्यांतल्यान शाबीतायेन उतरून गेली. मोइजेची पाटलावदारां जावन कुपांत आनी दर्यांत तांणी सुमेस्तांनी स्नान घेतलें. तांणी सकडांनी एकच अत्मीक खाण सेवलें आनी सुमेस्त एकच अत्मीक उदक पियेली. आपणा सांगाता पयणार वेतेल्या कडपांतलें उदक ती पियेली. तें कडाप म्हळ्यार क्रिस्त. तरी पूण तांचे मदलीं 16 जाणां देवाक मानवलेनात देखून तांणी तांची मोडी अरण्यांत शिंपडली. आतां हांगासर सांव पावलो ताची शिकवण दिवचे खातीर पोरण्या तेस्तामेंतांत कितें घडलें त्या गडिताचो तो उल्लेख करता. तो म्हणटा पळया, ती सुमेस्त कुपाचे सावळेक आसली. कूप म्हळ्यार खंयचे हांगासर देवाची कृपा. नव्या तेस्तामेंताक येता आसतना देवाचो आत्मो. दर्यांतल्यान शाबीतायेन उतरून गेली. खंयचो दर्यो तो? थांबडो दर्यो. मोइजेची फाटलावदारां जावन कुपांत आनी दर्यांत तांणी सुमेस्तांनी स्नान घेतलें.
उदकान स्नान घेतलें. म्हळ्यार जें कितें नव्या तेस्तामेंतांत आमकां पवित्र स्नान आसा तो स्नान न्ही, बगार सांकेतीक रितीन ती त्या दर्यांतल्यान पाशार जावन गेली. तशेंच पवित्र स्नान घेतलेली आमी पोरण्या पातकी जिविताक मरून नव्या जिविताक उठता. पवित्र स्नान मुखान कितें जाता, आमी पातकी आसल्या आतां देवाची भुरगीं जाता. तशेंच हांगा ही उतरोवन त्या एका पवित्र स्नानाचो संकेत म्हणून सांत पावलो म्हणटा. तांणी सगळ्यांनी एकच आत्मीक खाण सेवलें. खंयचें खाण तें जावन आसा मान्ना. आनी नवे तेस्तामेंताक आमी आयल्या जाल्यार जेजूचें मांस आनी रगतच आमचें खाण. आनी सुमेस्त एकच आत्मीक उदक पियेली. आमकां कळीत आसा कडपातावन देवान तांकां उदक दिल्लें. आनी आतां नवे तेस्तामेंताक येता आसतना जेजूचें रगतच आमचें आत्मीक पिवन जेजून दिवचें तें ससनाचें उदक जावन आसा. आपणा सांगता पयणार वेतेल्या कडपांतलें उदक ती पियेली. म्हळ्यार खडाप कोण जावन आसा, खडाप जावन आसा जेजू नव्या तेस्तामेंतान. आतां हांगासर सांत पावलो म्हणटा की ह्या कडपांतावन ती उदक पियेली आनी तें खडाप म्हळ्यार क्रिस्त. आनी नव्या तेस्तामेंतांत जेजू थावन वाळटा सासनीक जिविताची जर. इतलें सक्कड देवान तांकां बेसावां दिलीं जाल्यार आखरेक तो म्हणटा पळया, तांचे मदलीं सडावत जाणां देवाक मानवली नात, देखून तांची मोडी अरण्यांत शिंपडली. इजिप्तांत जायतो लोक बसयल्ल्या गांवाक पयन करून आसलो, पूण तांचे मदें दोगूच जण ते देवान बसयल्ल्या गांवाक भितर सरले. कोण ते? जोशुआ आनी कालेब. पळया, मोइजे सयत बसयल्ल्या गांवाक पांय तेंकूंक सकलो ना. आतां अशें कित्याक घडलें? इतले जण आयिल्ले, देवान तांकां बसयल्लो गांव दिता म्हूण सांगलें, तर दोग मात्र कित्याक भितर रिगोवंक तांकां साद जालें, उरल्यांक कित्याक रिगोवंक जावना? तें हांगासर तो विबरयता. 6व्या वळींत पळया, ती आशिल्लें तशें आमी खोट्या वस्तूंची आशा करिनाये म्हणून आमकां एक दाखलो जावन ह्यो सर्व संगती घडल्यो. तांणी थोड्यांनी बोंब्या पुजा केली. तशें तुमी करची न्ही. पवित्र पुस्तकेंतच बरोवन आसा, ते खावंक आनी पियोंक बसले आनी गम्मत मारूंक उठले. आमी व्याभिचार आदारचो न्ही. तांणी थोड्यांनी व्याभिचार आदारलो आनी एकच दिसा 23,000 संहार जालो. सर्वेस्पराचे सोंसणीकायेची आमी परिक्षा करचीच न्ही. तांणी थोड्यांनी केली आनी सोरपांनी तांकां नास केलें. आमी पुरपुरचे न्ही. तांचे भितरलीं थोडीं पुरपुरूंक लागलीं आनी संहार करणार देवदूतान तांकां नास केली. हेरांक एक दाखलो जावचे खातीर हें सगळें तांकां घडलें. संवसाराच्या काळाच्या शेवटाक पावलेल्या आमकां सत्राय सांगचे खातीर तें बरोवन घालां. आतां हांगासर सांत पावलो चरित्रेंत प्रत्येक जावन इस्रायल परजेच्या चरित्रेंत घडलेल्या संगती विशयी उल्लेख करता. प्रत्येक जावन इस्रायल परजेन बोंब्या पुजा करचे मुखांतर कितें घडलें गे म्हणून तो म्हणटा पळया, आमी व्याभिचार आदारचो न्ही. तांणी थोड्यांनी व्याभिचार आदारलो आनी एकच दिसा 23,000 संहार जालो. खंयच्या गणिताक तो उल्लेख करते आसा? आमी गणन ग्रंथाक आयल्या जाल्यार थंयसर 25वो अध्याय आनी 1 ते 2 वळी म्हणसर अशें बरयलां पळया. इस्रायल लोक शिट्टीमांत वस्ती करून आसतना मोआबीत स्त्रिया कडेन व्याभिचार करूंक लागलो. हांणी तांकां आपल्या देवांक बलिदानां भेटयतना सोलोवच्या उत्सवांक आमंत्रीत केलें. इस्रायलितांनी तांच्या जेवणांत भाग घेतलो
आणि ती तांच्या देवा मुखार सरपडली. इस्रायल लोक शिट्टीमान वस्ती करून असताना मोआबीत स्त्रियांकडे व्याभिचार आदारलो. स्त्रियांकडे मात्र नाही, तांच्या देवांकी ती सरपडली. आणि त्या देखून सांग पावलो हांगा म्हणटा पळया, देवान तांचेर शिक्षा धाडन तांकां 23,000 संहार केलो. दुसऱ्यान तो म्हणटा पळया, सर्वेस्पराची सोसणीकायेची आमी परीक्षा करची नाही. तांणी थोड्यांनी केली आणि सोरपांनी तांकां नाश केले. आमकां कळीत आसा, लोकान मोइजेचेर आनी देवाचेर ते उपराटले. आनी तेन्ना देवान कितें केलें, थंयसर सोरोप धाडले, विकाळ सोरोप. आणि ते सोरोप साबून हे सकड मेले. त्या देखून सांग पावलो म्हणटा, आमी देवाची परीक्षा करची नाही. ते पुरपुरले आणि आमी पुरपुरचे नाही. आणि सांग पावलो हांगासर म्हणटा पळया, हेरांक एक दाखलो जावचे खातीर हे सगळें तांकां घडलें. हांगासर सांग पावलो व्याभिचारा विशयंत उलयलो. इस्रायल घरांनी मोआबीत स्त्रियां लागीं केल्ल्या व्याभिचारा विशयंत. भोव न्हू भयणीनो, ह्या मुखांतर सांग पावलो कितें सांगता, पवित्र पुस्तकांत देवा आनी इस्रायल परजे मदलो तो एक बांद काजरांत एका दादल्या आनी स्त्रिये मदें आसच्या बांदाक सरी केला. नव्या तेस्तामेंताक आमी आयल्या जाल्यार जेजू जावन आसा न्हवरो आनी पवित्र सभा जावन आसा ताची व्हंकल. हो संबंध थंय आसा केला. जेजू आनी पवित्र सभे मदें आसचो संबंध दादल्या आनी स्त्रिये, न्हवऱ्या आनी व्हंकले मदें आसच्या संबंधाक सरी केला. जर लग्न सक्रामेंतांत एक जाल्लो दादलो आनी एका स्त्रिये फाटल्यान वेता जाल्यार तो व्याभिचार आदारता. तशेंच स्त्री सक्रामेंतांत बास्तिल्ल्या दादल्या विरोध चलता जाल्यार आनी एकल्या फाटल्यान धांवता जाल्यार ती व्याभिचार आदारता. तर आमी देवान आमकां ताची करून घेतलेली अन्य देवा फाटल्यान धांवता जाल्यार आमी हांगासर व्याभिचार आदारता. त्या देखून बोंब्या पुजेक आमी वचोंक नजो. जर आमी वेता जाल्यार थंयसर आमी देवा विरोधूच आमकां ताची करून घेतलेल्या देवा विरोध व्याभिचार आदारता म्हणून सांग पावलो हांगासर आमकां तो जागयता. 12व्या वळींत आमी पळयता पळय, या पसोतो जो कोण आपूण गट उबो आसा म्हूण लेखता तो आपूण पडनाशें सत्राय घेवं. ह्या विशयंत हांवें येदोळचो तुमकां सांगलें, मनशाच्यान जैत व्हरूंक जायना तसली ताळणी तुमकां येदोळ येवंक ना. आतां तो ताच्या शिकवणेंत इल्लेशें सॉफ्ट जाता आनी म्हणटा पळया, मनशाच्यान जैत व्हरूंक जायना तसली ताळणी तुमकां येदोळ येवंक ना. देव विश्वासी तो आमकां तांकी व्हरती ताळणी येवंक सोडिचो ना. ताळणी आयिल्ल्या वेळार तिचेर जैत व्हरूंक उपाय आनी तीर रावंक तो घटाय दिता. आमी म्हणटा आमकां ताळण्यो येतात आनी ह्या ताळण्या मुखांतर देव आमची परीक्षा करता. आमकां मात्र न्ही, जेजूकी ताळण्यो आयिल्ल्यो, सैतानान थंयसर ताका नाडल्लें. आनी हांगा सांग पावलो म्हणटा, आमकां सोसूंक जायना तसली ताळणी देव धाडिना. आमी कोणूय म्हणूंक जायना की म्हाका ताळणी आयली आनी हांव अस्कत जालो. जर आमी घट आसा, जर आमी तीर रावता, जर आमी देवाचेर भरवसता जाल्यार आमकां त्या ताळणेचेर जैत व्हरूंक देव कृपा दिता. आमकां सोसूंक जायना तसली ताळणी देव खंडीत दिना म्हणून हांगासर सांग पावलो म्हणटा. तशेंच आमकां येवचे कश्ट, आमच्यान सोसूंक जायना तसले कश्ट देव आमकां धाडिना. आमकां कितलें जाता तितलें मात्र
तो धाडटा आनी आमकां तें सोंसून व्हरूंक की तांक देवूच दिता म्हणून हांगासर तो सांगता. मुखारसून आमी वाचता जाल्यार आतां प्रत्येक जावन 14व्या वळींत बोंब्या पुजा आमी कित्याक करी नजो वा हेरांनी करच्या बोंब्या पुजेंत आमी कित्याक भाग घे नजो म्हणून तो आमकां थंयसर शिकयता. म्हज्या मोगाच्यान बोंब्या पुजा पयस करा. बरे समजणेच्या मनशा लागीं उलयल्ले बरी हांव तुमचे लागीं उलयतां. हांव सांगतां तें तुमी मोतींत व्हरोन पळया. कोरिंतकारांक तितल्या एका आपुरबायेच्या संबंधान तो आसा देखून तसल्या एका उंचल्या मोगान आनी अभिमानान तो सांगता हांव कितें उलयतां तें तुमी मोतींत व्हरोन पळया. आमी देवाक अर्गां दिवन सेवतांव ती संस्कारलेली काल्स क्रिस्ताच्या रक्तांत आमकां वांटली करता न्ही. आनी आमी मोडतांव तो उंडो क्रिस्ताच्या मासांत आमकां वांटली करतांव न्ही. आमी जायतीं जाणां तरी उंडो एकच देखून आमी एकूट जातांव कित्याक आमी सुमेस्त त्या एकाच उंड्यांत वांटेली जातांव. आतां हांगासर सांत पावलो कितें म्हणटा तो म्हणटा पळया आमी देवाक अर्गां दिवन सेवतांव ती संस्कारलेली काल्स क्रिस्ताच्या रक्तान आमकां वांटेली करता. तशेंच आमी तो उंडो मोडतांव आनी तो उंडो क्रिस्ताच्या मासांत आमकां वांटेली करता. वय पवित्र येवकरिस्तांत आमी उंडो मोडतांव आनी जेजूचे मास आनी रगत येवकरिस्ताच्या त्या रूपणे मुखांतर आमी सेवतांव. अशें आसतना आमी क्रिस्ताची जातांव कित्याक आमी कितें सेवतांव तशें आमी जातांव. जेजूक आमी सेवतांव देखून आमी जेजू बरी जावंक आसा. आमी क्रिस्ताचे मास तशेंच क्रिस्ताचे रगत आमी सेवतांव देखून आमी क्रिस्तांतय एक जातांव. आतां मुखारसून तो म्हणटा पळया आमी मात्र क्रिस्तांतय एक जावचें न्ही. आमी सांगाता पवित्र येवकरिस्त संभ्रमतांव. तशें म्हणटाना आमचे मदें एक संबंध उपजता. तो सांगता पळया आमी जायतीं जाणां तरी एकच देव देखून आमी एकूट जातांव. सो हांव आनी देवा मदलो संबंध हांव क्रिस्ता बरी जावचें. तशेंच आमी सगळ्यांनी एक समुदाय कशें आमी येवकरिस्त संभ्रमतांव आमी भाग घेतांव देखून आमी क्रिस्तांतय एक जातांव. आतां मुखार तो म्हणटा पळया इस्रायल लोकांचो भावार्थ आनी साल पळया. बलिदाना म्हणून समर्पिल्लें खातात ती बेटोवणे वेदीच्या देवा लागीं एकवट जातात न्ही. अशें म्हणटना हांव कितें सांगूंक सोदतां बोंब्यांक अर्पिल्लें खाण एक खरें बलिदान म्हणटा काय वा एक बोंबे खरो देव म्हूण म्हणटा. ना अनभवडती अर्पितात ती बलिदानां देवाक न्हय बागार देवसरांक अर्पितात म्हूण हांव म्हणटा. तुमी देवसरा लागीं एकवटान आसलेली तें म्हाका पळोवंक नाका. आतां सांत पावलो कितें म्हणटा सांत पावलो म्हणटा थंयसर अन्य देव आसात. अन्य देव आसात आत्मे आसात आनी ह्या अन्य देवांक तांची पुजा करतलो लोक बलिदानां भेटयता. आतां केन्ना तूं बलिदानांत वा त्या पुजेंत भाग घेताय तेन्ना कितें जाता तूं त्या देवा सांगाता एकवडताय. समजलें गे सिंपल. केन्ना तूं बोंब्यांक ताच्या धर्माचो लोक बलिदान अर्पितना वा पुजा करतना तूं भाग घेताय तेन्ना तूं त्या बलिदानान एक जाताय आनी त्या देवा लागीं तूं एक जाताय. आनी अशें तुमी तांचे सांगाता एक जावचें त्या पुजेंत भाग घेवचें म्हाका पळोवंक नाका म्हणून सांत पावलो म्हणटा. सुम्याचे कालसींतलें सांगताच देवसराचेय कालसींतलें तुमच्यान पियोंक जायना. सुम्याचेय पंक्तीर देवसराचेय पंक्तीर बसून जेवंक तुमच्यान जायना. पळया तो म्हणटा
तुमी दोन दोनीर पांय दवरूंक जायना. तुमी हांगासर सुम्याच्या मेजांतले सेवतात, थंयसर देवसराच्या वा बोंब्याच्या पुजेंतलेय तुमी खातात. तें सारकें न्हय, तें जायना. तुमी तशें करूंक नजो. तो म्हणटा पळया, आमी सोम्याक राग हाडूंक पळयता काय कितें? आमी कितें ताच्याकी बळवंत? अशें ताकाय हाकाय दोनांती भाग घेवचे मुखांतर आमी सोम्याक राग हाडयता. सोमी आमकां कितें आशेता? सोमी आमचे तावन कितें आशेता? सोमी आमचे तावन आमचें संपूर्ण विधेयपण तो आशेता. कशें काजरी दादलो आपणाच्या स्त्रियेन संपूर्णपणे आपणाकच दिजे, आपणाक सोडून हेरांचो संपर्क दवरन जो म्हूण आशेता, तशेंच स्त्री आपणाच्या दादल्यान आपणाचो मात्र मोग करिजे, ताचे भायर ताका कोणी आसोंक नजो म्हूण आशेता गे. तशेंच हांगासर देवी आमचे तावन संपूर्ण विधेयपण, संपूर्ण भक्त, संपूर्ण मोग आमचे तावन ताका आशेता. एखाद्या वेळा आमी तो दिनासतना हेरां फाटल्यान धांवतां जाल्यार थंयसर तो व्याभिचार जालो. आनी व्याभिचार आदारल्या वेळार खंडीत जावन एका दादल्यान व्याभिचार आदारलो जाल्यार ताच्या बायलेक राग येता. तशेंच एका बायलेन व्याभिचार आदारलो जाल्यार ताच्या दादल्याक राग येता. तशेंच आमी अन्य देवा फाटल्यान धांवल्या जाल्यार थंयसर आमच्या देवाक राग येता. आनी अशें आमी बोंब्या पुजा करून देवाक राग हाडयता गी. सांपावलून आमकां विचारचें सवाल जावन आसा, आमी देवाच्या की बळवंत न्हय, त्या देखून आमी देवाक खाल जावन जेवया म्हणून तो हांगासर सांगता. आतां ह्या 10व्या अध्यायाचो 11सो वांटो आसा आनी ताचो माताळो आसा, सकड देवाचे महिमे खातीर करा. कितेंय करूंक आमकां स्वतंत्र आसा अशें तुमी म्हणशात, पूण सकडी आमच्या फायद्याक पडना. कितेंय करूंक आमकां स्वतंत्र आसा वय, पूण सकडी आमचे अभिवृद्धीक आनी उपकाराक पडना. हांवें व्हडल सांगलें ह्या विशयान. कोरिंथाचो लोक चिंतलो आपणाक स्वतंत्र आसा, आपणें कितेंय करयेत म्हूण. त्या देखून सांत पावल म्हणटा, तुका स्वतंत्र आसा वय, पूण स्वतंत्र आसा म्हूण कितेंय करशी जाल्यार तें तुज्या फायद्याक पडना. आपणाक स्वतंत्र आसा त्या देखून हांव बोंब्याच्या पुजेंत भाग घेता म्हळ्यार तें तुज्या बऱ्याक पडना. आपणाक स्वतंत्र आसा म्हूण मार्गा मदल्यान चल्ल्यार तें तुका बऱ्याक पडना. स्वतंत्र आसा वय, पूण तें स्वतंत्र तुवें खरेपणी वापरूंक प्रयत्न करीचे. मुखार सुद्दां म्हणटा, कोणेय आपलोच फायदो सोदचो न्हय, पेल्याचो फायदो सोदचो. आमकां स्वतंत्र आसा वय, स्वतंत्र आसा म्हणून आमी आमच्याच फायद्याक तें वापरचें न्हय, दुसऱ्यांचो फायदोय आमी सोडिचे. कित्याक आमी एक समुदाय. 25वी ओळ, मासाच्या अंगडीनी विकतें मेळटा तें कितेंय तुमी खाया, त्या विशयंत तुमच्या अंतस्करणांनी दुबाव करूंक वचनाकात. 8व्या अध्यायांत ताणें ह्या सवालाक जाप दिल्ली. कितें? कोरिंथाच्या शेराच्या अंगडीनी बोंब्यांक अर्पिल्लें खाण मास विकूंक दवरतले. तें मास आमी खावयेत गी म्हणून तांचो दुबाव आसलो. आतां सांत पावलो परत्यान म्हणटा पळया, मासाच्या अंगडीनी विकतें मेळटा तें कितेंय तुमी खाया, त्या विशयंत तुमच्या अंतस्करणांनी दुबाव करूंक वचनाकात. डावट केलो जाल्यार आउट. त्या देखून तो म्हणटा तुमी दुबाव करिनाकात. कित्याक पृथ्वी आनी तांतू बरो नासलेलें सगळें सर्वेस्पराचेंच. पृथ्वी आनी तांतून बरो नासा सगळें सर्वेस्पराचेंच ताणेंच रचलेलें. अनभवडत्या मदल्या कोणेय एकल्यान तुका जेवणाक आपयल्ल्या वेळार ताचें आमंत्रण तूं मानून घेताय म्हूण चिंत्या. तो वळू तुका वाडलेलें सक्कड जेव. कांयच दुबाव नासतना देवाक अर्गां दिवन तें तूं जेव. दुबाव करिनाका. त्या विशयंत अंतस्करणांत दुबाव करूंक वचनाका. कित्याक थंयसर हेर देव आसात वय, पूण आमकां क्रिस्तवांक आजचो देव एकच. तो जावन आसा सर्व पदवेदार, सर्व सत्यवंत.
त्या देखून जर तुज्या बावार्थान तूं घट आसाय, तुज्या बावार्थान तूं गूण रोमलाय, तेन्ना तुका कोणूच आपडोवंक सकना. देवसराक सैतानाक पदवी आसा वय, पूण देवा विरोध वेचीत असली पदवी ना. आनी जर तूं देवाक इतलो चिटकोन रावताय, तेन्ना सैतान तुका कितेंच करूंक सकना. जोबाचें दृश्टांत तुमी पळया. सैतानान ताका नाडलें, पूण जोब कितें जालो, देवाक घट रावलो, देवाक चिटकोन रावलो, तेन्ना सैतानाची पदवी दिसान दीस उणी जावन आयली, सोडून चड जाल्ली न्ही. तेंच हांगा सांग पावलो म्हणटा पळया, तूं देवाक चिटकोन रावताय जाल्यार तूं सकड का, तातूंत कांयच वायट ना. त्या विशयंत अंतस्करणांत दुबाव करिनाका. पूण हें काण बोंब्यांक अर्पिल्लें म्हणून कोणीय तुका सांगत जाल्यार तें तूं खायनाका. तुका सांगलेल्या त्या जणा पासोत आनी अंतस्करणांत दुबावाक इडें दिवंक नजो देखून तुवें तें खावचें न्ही. आतां चिंत्या, तुका असलें एक जेवण तूं जेवतें आसाय, तेन्ना कोण घेतलो म्हणटा, आळे तें बोंब्यांक अर्पिल्लें खाण म्हूण. जर कोणी अशें सांगत जाल्यार तूं तें खायनाका. कित्याक खायनाका? कित्याक म्हळ्यार जर तूं खावचें मुखारसून वेताय जाल्यार तुवें त्या भावाक वा भयणीक एक वायट देख दिल्लें बरें जाता, ताका स्कांदल दिल्लें बरें जाता, ताणें ताच्या भावार्थांत दंडोळूंक तूं कारण जाताय. तेंच 8व्या अध्यायांत सांग पावलून सांगलेलें, तुवें तुजो भावार्थ घट आसा जाल्यार तें खावयेत, पूण तुवें खावचें पळयत आसतना आनी एकलो भावार्थान दंडळता जाल्यार तूं तें खावंक वचनाका. तुवें खावचें मुखांतर ताचो भावार्थ दंडळची साध्यता आसा. आतां पळया, कोरोना आयलें, कोरोना सगळ्यांक येवना न्ही. कोणाचें इम्यून सिस्टम वीक आसलें, अस्कत आसलें, ती पिडेक सांपडली. पिडेक सांपडलेल्या उपरांत थोडी गूण जावन फाटीं आयली, आनीक कोण अस्कत आसली ती अंतरली. पावस येतना 10-12 जाणां पावसाक भिजतात म्हूण चिंत्या. सगळ्यांक शेळ जाता? सगळ्यांक शेळ जायना, थोड्यांक मात्र शेळ जाता. कित्याक? तांचें इम्यून सिस्टम वीक आसा. तशेंच जर एकल्याचे भावार्थ्याचें इम्यून सिस्टम वीक आसा जाल्यार तो कश्टांक सांपडटा. त्या देखून ताणें कश्टांक सांपडनाशें तुवें इल्ली सत्राय घेवचें बरें. त्या देखून दुबावाक कारण जावन उपरांत आनीकी सडीत मोतीची बेजारायेक वळख जावच्या की हेरांक स्कांदल दिवच्या की तुवें तशें करनासतनाच रावचें बरें म्हणून सांग पावलो हांगासर परत्यान एक पोटी तो म्हणटा. 11 30 एक वळ आमी आयल्या जाल्यार तो थंयसर म्हणटा पळया, हाका म्हजी जाप इतलीच, हाका म्हजी जाप इतलीच. म्हळ्यार सांग पावलो आतां कितें म्हणटा, ताचें पर्सनल ओपिनियन दिता. थोडे कडेन देवान कितें सांगलां, जेजून कितें सांगलां म्हूण तो सांगता, थोडे कडेन तो ताची ओपिनियन दिता. त्या देखून हांगा म्हळ्या हाका म्हजी जाप इतलीच, हें ताचें उतर. तो म्हणटा, तुमी खातात वा पियेतात वा कितेंय करतात तें सगळें देवाचे महिमे खातीर करा. जुदेवांक जावं हेर जातीच्यांक जावं देवाचे पवित्र सभेक जावं वायट देख दिनाकात. हांव जाल्यार म्हजो स्वंत फायदो सोदिनासतना सोमेस्ताच्या फायद्यांक पडशें सर्व संगतींनी सगळ्यांक मानता तशें चलता, अशें सोमेस्तां बाचाव जावच्याक. सांग पावलो हांगा म्हणटा की आमी सकड जें कितें करता त्या मुखांतर देवाक महिमा दिवंक जाय. हर एक आमच्या कामाचो, चिंतपाचो, उतराचो शेवट खंयचो? देवाक महिमा दिवचें. आनी जर हांव कितेंय करूंक वेता आनी त्या मुखांतर देवाक महिमा दिना जाल्यार तें हांवें करचें न्ही. सांगतच आमी कोणाकय वायट दिवंक नजो. तो म्हणटा पळया, जुदेवांक जावं हेर जातीच्यांक जावं वा देवाचे पवित्र सभेक जावं कोणाकच वायट देख दिनाकात, सगळ्यांक बरी देख दिया. ही एक आमची सामाजीक जबाबदारी. आनी उपरांत 11 तो म्हणटा पळया, हांवें म्हजो स्वंत फायदो सोदिनासतना सोमेस्ताच्या फायद्यांक पडशें सर्व संगतींनी सगळ्यांक मानता तशें चलता, अशें सोमेस्तां बाचाव जावच्यांक. सांग पावलो न्हू 9व्या अध्यायांत आमी पळयता ताणें
हेरां खातीर कसलो सकड स्वाफायदो त्याग केला. आपोस्तल जावन ताका हें अशें अशें करियेत आसलें, पूण हांवें अशें करूंक ना म्हणून थंयसर भोव आपुरबायेन तो वाचता. तो 9 अध्याय तुमी वाचयेत आनी तेंच हांगासर म्हणटा पळया, हांवें म्हजो फायदो सोदूंक ना. म्हजो फायदो सोदयत आसलो हांव एक आपोस्तल जावन, पूण म्हजो फायदो हांवें सोदूंक ना. बागार हेरांच्या फायद्याक पडच्याक हांवें जायत्यो संगती त्याग केला. कित्याक सोमेस्तांनी बाचाव जायजे म्हणून म्हजो फायदो. तशेंच आमी क्रिस्तांवांनी कितें करता तातूंत सोम्याक आमी महिमा दिवंक प्रयत्न करूंक आसा. सांगताच आमचें साल्वासांव मात्र आमी सोदचें न्ही, आमचो फायदो जोडचो मात्र न्ही, हेरांच्या फायद्याकी आमी वावरूंक आसा. हेरांनी साल्वासांव जोडचे बरी आमी प्रयत्न करूंक आसा. इतलें सांगून हो 10वो अध्याय हांगासर मुक्त जाता. आनी एक फावटी हो अध्याय तुमी वाचा आनी खंडीत जावन जे कितें हांगासर संगती सांगलेल्यो आसात त्यो तुमच्या मोतीक स्पश्ट जातलें. आनी एक विशय आमी मोतीन दवरूंक जाय. जायते फावटी पवित्र पुस्तक वाचतना आमी कितें करता म्हळ्यार थंयसर सांगलेल्यो संगती काडन आमच्या आतांच्या जिविताक आमी एप्लाय करता. अडे सांग पावलोन थंय तशें सांगलां, आमी अशें करयेत गी. ती एक सूक साल. हांगासर आमी ह्या बायबल क्लासीन कितें करता म्हळ्यार जे कितें हांगासर बरयलां ताची पाठतळ समजून त्या समाजेक सांग पावलोन कितें सांगलां तें आमी सोदूंक प्रयत्न करता. त्या देखून आमी तें टेक्स्ट त्या कॉन्टेक्स्टार समजोचें. पवित्र पुस्तकांतलें खंयचेंय वाचप आमी त्या खंयच्या काळार बरयलां, कोणा खातीर बरयलां, कित्या खातीर बरयलां म्हणून समजोन आसतना थंयसर आसलें उतर आसा तशें काडन आतांच्या परिस्थितीक लागू करचें न्हय. हें आमी मोतीन दवरचें. तर मुखल्या क्लासींत आमी मेळया. थंयसर सा पावलून कोरिंथकारांक बरयलेलो 11वो अध्याय आमी स्टडी करतले. प्रत्येक जावन धार्मीक सभेंत आमचें नडतें कशें आसूंक जाय आनी पवित्र येवकरिस्त भेटयत आसतना थंयसर आमी कसल्या रितीन चल जाय म्हणून सा पावलो विवरयता. तुमी तो अध्याय वाचून तयार रावचें. देव बरें करूं.